हडफड्या पॅट्रिक डिसोजाचो शेनवारा दनपारा ताच्या घरान खून जालो। तो 60 वर्सांचो असलो। पुलिसांनी कुडीचो पंचनामा केलो आनी मरणा उपरांतच्या तपासणे खातीर ताची कूड जीएमसीन धाडली। ताच्या घरा भायर काम करपी कामगारांनी चोरी करपाचो यत्न केला आसूय आनी उपरांत ताचो खून केल्याचो दुबाव पुलिसांक आसा। कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सुवातेक भेट दिली। कोणाकय भाड्याक दवरच्या पयलीं ताची म्हायती मेळोवची अशें मत लोबोन उक्तायला। सेकंड टाइम हो मर्डर जालो माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन। पयलो पार्रा जाल्लो। सेम इट इज दे आर मायग्रंट्स। हे जे मायग्रंट लोक आमच्या विलेजीन येता रावपाक इन सर्च ऑफ जॉब्स ऑर एनी अदर वर्क, बट फायनली तेंचे एक इंटेंशन आसता क्विक मनी करून वचपाचें। सो आमच्या लोकांनी हेची चोत्राय घेवची आनी तेंचे तेंकां जेन्ना रेंटाक दवरता तेंचे पुलीस व्हेरिफिकेशन आनी तेंचे एड्रेस, गांवचे एड्रेस, फोटोग्राफ हे कंपल्सरी घेवचो। तशेंच पंचायतींनी हे इम्प्लिमेंट करचे। पर्सन वॉज स्टेईंग अलोन, हीज वायफ हॅड गॉन टू बॉम्बे 3-4 days back. He was supposed to fly tomorrow to Hong Kong. So nobody knows who has murdered him. There were some laborers working in his compound, so it is police are suspecting, but nobody knows. So it is a hand of some outsider, a non-Goan, who must have come to rob him. Maybe the laborers. Police should strictly see that all the people who are renting out houses should take police clearance certificate for their tenants and then only give the houses on rent. सुन्नी मशिदीची 23 सप्टेंबराक जावपा आशिल्ले वेंचणुकेचेर मडगांवच्या सत्र न्यायालयान स्थगिती हाडल्या। सुन्नी जमातुल मुसलमानाचो संस्थापक वांगडी शेख नुरुल्लान न्यायालयांत ही याचिका केल्ली। वेंचणूक जाल्यार कायदो आनी सुवेवस्थेची समस्या उप्रासूं शकता म्हूण ताणें वेंचणूक घेवची न्ही अशी मागणी केली। न्यायालयाच्या निर्णयाक ताणें येवकार दिला। सगळ्यात पयलीं ती स्टार्ट जाला केन्ना रमजाना पयलीं आमची स्टार्ट जाले आनी थंयसरल्यान वादावाद जावन 2 ग्रुप वाटले। 2 ग्रुपा बद्दल एक हितून गेलो आनी 15 एक कडेन गेलो आनी ते वाडत मागीर आफ्टर रमजान पासून तेंच्या इतलो वाद जालो की एकामेका सारकें हें जालें, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम स्टार्ट जालो। एकूच मनीस आसा पळय तो नजीब सौदागर, तो पयलींचो सदर, ताका नो कॉन्फिडन्स घेवन तेंच्यांनी काडिल्ले पळय, तो इतको सारको प्रॉब्लेम क्रिएट करता आलो। जेन्ना ती कमिटीन 15 जाणांनी ताका नो कॉन्फिडन्स सपोज घेतले न्ही तेन्ना तेणें उठून जनरल बॉडी डिक्लेअर केली आनी म्हणपाक लागलो की ही कमिटी डिजॉल्व जाली। मागीर इलेक्शन तेणें डिक्लेअर केलो, इल्लिगल इलेक्शन डिक्लेअर केलो आनी तो इलेक्शन घेवपाक मागीर दुसरी पार्टी स्टार्ट केली तेंच्यांनी लास्ट प्रेस घेतलो 2 दीस पयलीं आनी तेंच्यांनी इलेक्शन डिक्लेअर केलो की आमी 30 तारखेर जनरल बॉडी आपयला आनी 30 तारखेर आमी इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करतलो। आनी ते 2 ग्रुप आतां स्टार्ट केलो इलेक्शन, कोणाची इलेक्शनान लोक येतले आनी कोणाची जनरल बॉडीन लोक येतलो असो। फाल्यां 23rd जे नजीबान ते इलेक्शन कॉल आउट केलो पळय ते खूब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जावपाक ही आशिल्ली, कितें शक्यता आशिल्ली। कला अकादमीन अखिल गोंय तियात्र सर्त आयोजीत केल्या। ही सर्त कला अकादमीच्या AC हॉलान 24 सप्टेंबराच्यान सुरू जातली। ह्या सर्तीन सुमार 32 तियात्रांचे प्रयोग जातले। स्टार्स ऑफ अल्डोनाच्या टेन्शन ह्या तियात्राच्या सादरीकरणान सर्तीक सुरवात जातली। Wow.
हरवळेच्या धबधब्याक हजारांनी पर्यटक भेट दितात, पण ह्या धबधब्या लागसार 1984 वर्सांतलो बीज प्रकल्प आसा. हो प्रकल्प आता काम करिना, पण हो प्रकल्प ह्या सुवातेच्या निसर्गीक सोबीतकायेन आडखळ हाडटा. जाल्यार हांगासरल्या रुद्रेश्वर देवस्थानाची उदरगत करपाची मागणी थळावे करतात. ह्या जाग्यार आता हे टुरिस्ट वेगवेगळ्या प्रांतांतल्यान येता, परदेशांतल्यान येता. हांगासर सध्या सफाईच्या दृश्टीन म्हटलें सगळी साफ सफाई, सगळो परिसर स्वच्छ आसा. 1984 सालान हांगासर हो तुमी पळयता तो हायड्रो इलेक्ट्रीक प्लांट जो इंदिरा गांधीच्या हेच्या नंतर तिच्या स्मृती प्रित्यर्थ गोवा सरकारान हांगासर अस्तित्वात हाडलो. तेन्ना पाणयान कितें आसा, एक तर म्हणजे शुद्ध पाणी नासलेल्या कारणान पाणयान कचरो किंवा व्हांवत येणारे वेगवेगळे प्रकारची हे त्या पासून त्याच्या प्रेशराचेर फरक येतालो आणि मशिनरी ती जुनी जाल्ल्या कारणान ती शेवट म्हणजे बंद पडली. आणि आता इतक्या वर्षानंतर सगळ्यो गोष्टी थंय तश्योच पडलेल्यो आसा. म्हणजे आता जेन्ना लोक येता आनी लोक विचारता हें कितें काय म्हणजे पायपान कितें वता, तर वच कांयच ना. ते तशें फक्त आता म्हणजे स्क्रॅप कशें आसा, मशिनरी भितरली आता अस्तित्वात ना. कित्येक भाग चोरून व्हेल्ले आसत किंवा शिफ्ट कोणी तरी व्हेले आसत. सध्या आसा तो फक्त ते बांदलेले जे बांदकाम आसा न्ही. आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे येणाऱ्या लोकांक पयलीं म्हणजे ते धबधबो पळोवपाक आड येता. जे भीमकुंड म्हणा, जे पयलीं पासून प्रसिद्ध आसलेली सगळी निसर्गाची संपत्ती, तेन्ना जे गोश्टीचो उपयोग ना न्ही, जी ह्याच्या निसर्गाक बाधा येता, ती जर थंयच्यान जर सध्या अस्तित्वातली जर हें केली न्ही जाल्यार परत थोडो तरी आसा तसो निसर्ग म्हणजे पळोवपाचो आनंद लोकांक टुरिस्टांक मेळटलो. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.